ओबीसी म्हळ्यार 19 जाती आहात, मेनली भंडारी समाज घेवन ते ऑलमोस्ट 50% ऑफ गोंय आहा. कास्ट बेस्ड सेन्सस म्हणतो गेलो लास्ट ओबीसी खातीर 2011 जाल्लो. एक्युरेट रिप्रेझेंटेशन ओबीसीचे गव्हर्मेंट स्किमांनी, वेलफेअर प्रोग्रामांनी, पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन आनी तांकां अपलिफ्टमेंट आनी सोशियो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करपाक गरज आसता. खूब टायम गेल्लो हा लास्ट सेन्सस जावन. म्हणटकर म्हाका दिसता स्पीकर सर की एक फ्रेश सेन्सस जावचो. बेटर प्लॅनिंग, टार्गेटेड बेनिफिट्स आनी बेटर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ वेलफेअर स्किम्स फॉर ओबीसी कम्युनिटी. हे प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टीस आनी इन्क्लुसिविटी म्हणून आमचे जे संविधानान आसा ताजे बरोबर अलायन जाता. स्पीकर सर हांव सरकारा कडेन मागता की तांणी ओबीसी कास्ट सेन्सस जावपा खातीर इमिजिएट स्टेप घेवचे आनी म्हाका मंत्र्या कडच्यान एश्युरन्स जाय. ओबीसी नाका तुमकां आतां? हांव ओबीसी न्ही. ओबीसी खातीर ओबीसी दितो. हा स्पीकर सर ओबीसीचे खास सेन्सस दिता ना आनी सांगून न्ही 50% गोंयची जनता दी आनी कांय कोणूच उलयना म्हळ्यार कितें सर नोटेड.